आमगेल खाण जेवण चॅनलाक तुमकां हांव स्वागत करता सर. इतले दिवस देखून आमगेले एका थोडीची विडियोज अपलोड जाला आमचे गेले खाण जेवणा वयरी. तुम्ही पुरा जणांन आमगेले विडियो पळोवन इश्ट जाला म्हूण हांव लेखतर सर. तुम्ही जल्द तितले आमगेले चॅनलाक सबस्क्रायब करून आमकां सपोर्ट करका. लायक करायचे आमगेले चॅनल, शेअर करायची, सबस्क्रायब करायची. हक्का तायकिळो म्हणटाची आमची गेल्याले एक भारी प्रीती जाल्यार वस्तू ह्यो. पावसाळींतू हें मेळना तेल जागून आमची गेल खंय आसल्यार तायकीळ आसल्यार हुमटान घेवन येताची. हें तायकिळाचे चटणी करताची आमी, आंबड करताची, म्हळ्यार ताका डांगर म्हणटाची, मुद्दू करताची, केलो जाण सन्नापोळ करताची. मस्त हाजे जेवणाक आमी डिशेस करताची. आज हांव फस्ट तुमकां तायकीळ कशी उदराचे म्हणून दाखयतर आसा. पळय अशी आसता तायकिळो. अशी पान मात्र तुमी काडका, ह्यो देंटू पुरा काडून नज अशी आसता. पळय अशी, पळय ह्याची किडेनी पुरा आसता. कीड अशी घाल लोकाची, ही आंकरी घाल्याची लायक जाता. पळय अशी उदराचे मिगेल ಸ್ವಲ್ಪ उदरान जाला हांगा. पळय अशी उदरयाची, अशी उदरानू लायकोन धुवच्या आसा मागीर. हात उदरायलेलो तायकिळो लायकोन 2-3 उदकांत धुवन अशी वट्ट्या आयदनांत निस्तुच्या दवरला. उदक पुरा सकल वता, तायकिळा पान ड्राय जाता. आमी हें लायकोन शिंदून घेवचें आसा पुरा. तायकीळ आमी धुवन दवरलेलो तवळी. आतां त्याच तायकिळाचे आमी डांगर कशें करचें म्हूण पळया. कसं घालचें म्हणून हांव आतां सांगता तुमकां. त्या तवळी धुवन दवरलेलो तायकीळ हांव अशी सपूर शिंदून दवरला. तायकिळो डांगराक असो घाली म्हूण जाल्यार तो डांगर पचवे जावन लायक रुची जाता. तायकिळा पण बोळ येता. केन्ना तायकिळा पान चडते घालका डांगराक. आतां इतले पानाक हांवें 2 पाव तांदूळ 2 घंटे भर तिंबोवन घेतला. ताजे नंतर हे 2 पाव तांदळाक 1/4 पाव तोरी दाळी 2 घंटे तिंबोवन घेतला. मागीर 1/4 पाव उडदा दाळी लायक कोण ड्राय रोस्ट करून घेतला. तेल घालून ह्या उडदा दाळीची आमी पिट्टी करून घेवचे. केलो जाण उडदा दाळी अशी भाजून घालनाची. तुमगेल खुशी मिगेल अम्मान अशी घालची आशिल्ल्या. अशी घाली म्हूण जाल्यार भारी रुची जाता. उडदा दाळी त्या हुर्ना पुरबोळ्योन आनी पीठ पक्कने वाट्टीतन पातळ जाल्यार ही पिट्टी बरशी तेन्ना हदय येवन राबता. मागीर 1 मुष्टी मीठ, 10 असल दी भाजेल मिरसांग, 12 असली गांवची भाजेल मिरसांग, 1 सान हिंगा कुडको आनी 1 इतलो चिंचमा कुडको. आतां आमी फस्ट पीठ वाट्टुया. हांव भाजेल उडदा दाळी असल सान चटणी आयदनांत घालून घेतला. हाजी आमी नाईस पेस्ट पावडर करून घेवका, ड्राय पावडर. उडदा दाळी पिठी अशी जाल्ल्या हाका आमी उडदा हुर्न म्हणटाची. आतां अशें आमी आयदनांत ड्राय कांड दवरून घेवचे. मासोल वाट्टून जातरी त्या मसाला घालचे आमी. आतां आमी नेक्स्ट पीठ वाट्टुया डांगराचे. मिक्सरांत हांव फस्ट चिंचाम, मिरसांग, हिंग आनी मीठ फस्ट 1-15 पावडर करून घेवया. वाट्टूच्या सुलभ जाता पावडर करून घेतल्यार. अशी ड्राय पावडर करून घेतरी हाके दे उदक घालका. पातळ करून नोकाची पीठ. थोडे उदक घालून त्या मिरसांगेची फोड वाट्टून घेवया. मिरसांग आमी लायकोन वाट्टून घेतल्या. आतां ह्याची मिरसांगेक आमी ह्यो तांदूळ तिंबयलेलो उदक घालून नोकाची अंत भितर आशिल्ले. अशे तांदूळ घालून घेवन पुरे तांदूळ पुरा घालून घेतलो आनी आतां मिक्सरांत वाट्टून घेतलो. तांदूळ मस्त नया पुरो ना, इतको पुरो सॉस तुका नया केला डांगर लायक जायना. तिके थोडी थोडी आसतना राखोवचें आमी. तांदूळ पळय अशी सपूर इडली रवो सो जाल्लेलो तेन्ना तिंबयलेलो तोरी दाळी घालचे आनी एक चिक्के वाट्टून घेवचे. तोरी दाळी एकदम गुडगुडायला म्हणके वाट्टूचे ना. चिकतान तो कुडकी अशी जावन आसता आनी तांदूळ हदो सपूर रवो सो जावन आसता. आतां आमी हें वाट्टुया अंतू.
पळयाची अशी जल्ला डांगरा पीठ आपडतांची कसं पूर उसो लागता. आता ह्या पीठ आमी एक बौला काडया. पळया कन्सिस्टन्सी अशी असो का मस्त पातळ कोरनुकाची बरी सुकी कोरनुकाची. ताकात आमी उडदा पिठे घालतना हद जाता पीठ सुक्या. आमगेला तर डांगरा पीठ वाटून रेडी जाला. हाका आमी पळया अशी आसका पीठ. हाका आमी आतां हे पिठी ಕೊಂದವಲ್ಲ भाजील उडीदू घालून बरसून घेतर आसा हांगा. आता बरशितना पिठाचे दटसाणी करेक्ट रपता. मिक्सरांत आमी एकदम केन्नाय सुके वाटूचे जायना. मिक्सर रपता थोडे उदका घालपाची पडटा आमकां. ह्या उडदा पिठी टेस्टाकय जाता प्लस ही अशी पीठ सुकी करून घेवच्याक आमकां हेल्पफूल. पण पीठ आता हे हदा येवन रबला. आता मी थोडे थोडे कोण शिंदिल तायकीळ घालून बरसून घेवया डांगरा पिठाक. हांव तायकिळ्या पानां घालून बरसून घेतर आसा पिठाक. शिंदून दवरलेलं पुरा तायकिळ्या पान धरले पिठाक. अशी लाई करून चिरडून चिरडून थोडे थोडे पान घालतरी बरसून घेयाची पिठाक. डांगरा पीठ आता आमगेल रेडी जाला. मीठ तळटना आमी पळोवन पिठाक घाल्ल्यासय तिखसाणी तशीची. तुम्ही पिठाक तुमगेल तिखसाण कितले आसा ताजे वयर होंदून मिरसांग घालायची. चिंचा पुरो तशी तुमगेल टेस्टा प्रकार एडजस्ट करायची. पण डांगरा पीठ अशी सुके लायक जाला. पातळ जाली म्हणजे जाल्यार त्याल पित्त त्या आमगेला तर डांगरा पीठ तांकां तायकिळ्याची रेडी जाला. अशी सुके असो का तायकिळ्या डांगरा पिठाक मीठ पळोवन उण आसल्यार घालायची. आता मीठ करेक्ट आसा आनी हांव म्हाजे डांगर करूं स्टार्ट करता. थोडे हाताक उदका पश घेयाची. अशें करून चट्टी करून घेयाची. अशी एकक अशी डांगर करून प्लेटार दवराची. हॉड सान सायज तुमकां कशी जावका तशी करायची. कायलीन तू नारळाला तेल तापला. हांव अशी डांगर करून दवरला. आता एका कच्यान तो सोड्या. ही आंबट घाली कुडले परतूचे वचूं नकाची. एक 2-3 मिनिट सोडायची. त्या डांगर चिक्के गट्टी जावका ना म्हण जाल्यार डांगर ओपन जाता पुडी जाता. पुरा हांव तेलान तेका सोडतर आसा. अशी एक 5 मिनिट जो भाज्यो मागीर हगूर परतून घालया आमी. तायकिळ्या डांगर तेलान तो चिक्की घट्टी जाला. आता मी हगूर एक कच अशी उमती घालया. ह्या तायकिळ्या डांगराक कुरकुरी तोळका लाय जाता. करपाच्या नज्या कुरकुरी तोळण हुन खावका. ह्या पावसाळीन तू भायर पावस येतना हुन डांगर आनी पुरो जेवणा वटू खातना भारी लाय जाता. आता एका पुरो उमती घाल्ल्या डांगर. आता आनीक एक सायड भाज्यो तायकिळ्या डांगर एक 5-10 मिनिटान अशी लायक भाजून आसता. मध्य मध्येन तुमी चालतर राबू का ना म्हण जाल्यार एक सायड भाजता. आता अशी कलर येयली कुडल्या त्या भाजला म्हणून लायक आमी आता डांगर टिश्यू पेपरा वयर काडचे. हुन तायकिळ्या डांगर रेडी. तुम्ही घरकडे कोण पळयाची भारी लाय जाता. म्हाका कमेंट करायची कशी जाला म्हणून. आमगेले व्हिडिओ पळयलेल्याक तुमकां मस्त धन्यवाद.